नमस्कार. गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचो येवकार. हांव समिधा कुंकळकार. आयच्या गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया आयच्यो हेडलायन्स. चेतन देसाय बाळू फडके गटाच्या पॅनलान जिखली गोंय क्रिकेट संघटनेच्या व्यवस्थापकीय समितीची वेंचणूक. रोहन गांवस देसायाचे समर्थन आशिल्ल्या परिवर्तन गटाक खावची पडली हार. मडगांव बड्डे वाठारांत एका घरात चलपी बेकायदेशीर ड्रग्स वेव्हाराचो फातोडा पुलिशेन केलो पर्दाफाश. 1.10 लाख रुपयांचो गांजो, 1 लाख कॅश आनी एअर गन केली जप्त. शारांनी सोडूनच दियात, गांवगिऱ्या वाठारांनी लेगीत पावल्यात ड्रग्साच्या वाडट्या वेव्हारांक लागून गोंयकारांक भिवपाची आसा गरज, सांगता गोवा फॉरवर्डाचो मुखेली विजय सरदेसाय. खात्यांनी दम ना काय दाम ना, काँग्रेसीचो आदलो प्रदेशाध्यक्ष गिरीश चोडणकाराचो मंत्री तवडकाराक प्रस्न. आपल्याक दिल्ल्या खात्यांनी दम नाशिल्ल्याची मंत्री तवडकर हांणी उक्तायल्ली भावना. महाराष्ट्रात गेल्लो ओमकार हत्ती परतून पावलो गोंयांत. पेडणेच्या फकीरपाटो तोरशा वाठारांत येवन केळींची केली नासतूस. रान खात्यान हत्तीचो करचो बंदोबस्त, थळाव्यांची मागणी. अनमोट घाट रस्त्यान अवजड वाहनांक बंदी घाल्ल्यान ट्रक असोसिएशनाच्या वांगड्यांनी उक्तायल्या नाराजी. बंदी काडात ना जाल्यार करतले रस्ता रोको आंदोलन, दिल्या शिटकावणी. आता पळोवयात खबरो विस्तारान. गोंय क्रिकेट संघटनेच्या व्यवस्थापकीय समितीच्या वेंचणुकेत चेतन देसाय आनी बाळू फडके गटाचे पॅनल जैतिवंत थारले. जाल्यार रोहन गांवस देसाय हांचे समर्थन आशिल्ल्या परिवर्तन गटाक हे वेंचणुकेत हार खावची पडली. गोंय क्रिकेट संघटनेच्या व्यवस्थापकीय समितीच्या 6 जाग्यां खातीर एकूण 13 उमेदवार वेंचणुकीच्या रिंगणात आशिल्ले. चेतन देसाय बाळू फडके गटावतीन महेश देसाय, परेश फडते, तुळशीदास शेटये, अनंत नायक, सय्यद अब्दुल माजीद आणि महेश बेहकी हे उमेदवार वेंचणुकीच्या रिंगणात आशिल्ले. हे 6 उमेदवार वेंचून आयल्यात. जाल्यार जीसीए परिवर्तन गटावतीन महेश कांदोळकार, राजेश पाटणेकार, दया पागी, सुशांत नायक, रुपेश नायक आणि मेघनाथ शिरोडकार हे उमेदवार वेंचणुकीच्या रिंगणात आशिल्ले. ह्या 6 उमेदवारांक हार खावची पडली. सगळे पॅनल आयिल्ले कारणान ते एक मिटीन काम करतले आनी आमी सगळे पयलीं म्हणजे स्टेडियम बांदतलो आनी पॉलिटिकल पार्टीचे आनी तांचे सपोर्ट जाय पडटा. परमिशन आसा आमचे कडेन, पूण आमी तांच्या सगळ्या पॉलिटिकल पार्टीचो सपोर्ट घेवन आनी सीएमान आमकां प्रॉमीस केला स्टेडियम बांदून दितले. हे पॅनल जे आयला पळय ते पॅनल क्रिकेटीचें परिवर्तन करूंक आयला. कित्याक हे पॅनल म्हाका खात्री आहा की हे पॅनल क्रिकेटी खातीर खूब काम करतले आनी ह्या फुडल्या 3 वर्सांत तुमकां दिसतलें की आमच्यो टिमी कितल्या वयर पावतात. कित्याक हेच्या आदी तुमी पळयलां अशें कोण थोडे मनीस आसले जेंच्या क्रिकेटीचे पडोंक नासले कांयच, पण हे सगळे क्रिकेट खेळिल्ले लोक आहात जेंच्यांनी हेच्या आदी क्रिकेटी खातीर काम केलां, तेंच्यांनी मेहनत केल्या, घाम गाळ्ळा क्रिकेटी खातीर आनी हेच्या फुडें ते एडमिनिस्ट्रेशन आनी क्रिकेटी खातीर घाम काडटले आनी क्रिकेट फुडें व्हरतले 100%. आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम धारगळेच बांदतले. मनोहर पर्रीकार हांणी धारगळे दिल्लो जागोच स्टेडियमा खातीर योग्य आशिल्ल्याचे मत महेश देसाय हांणी उक्तायलें. ऐकात. कित्याक थंय एरो सिटी येता, सगळीं 5 स्टार हॉटेलां थंय येता, डेल्टिनाचे सगळे एअरपोर्ट लागीं आसा, डेल्टिनाचे ते एम्युजमेंट पार्क येता, रेल्वे स्टेशनां लागीं सगळे. सो लॉजिस्टिकली आनी बाकीच्या दृश्टीन तो ती सायट इट बिकम्स परफेक्ट सायट. त्या खातीर ताणें तो जागो आमकां अलॉट केलो आनी वी हॅव टेकन ऑल द परमिशन इन्क्लुडींग एनवायरमेंटल क्लियरन्स. सो आतां नव्या कमिटीन सगळ्या पॉलिटिकल पार्टीक मेळपाचें, गव्हर्मेंटा कडेन हे करपाचें, स्टेडियम बांदता ते कोणाचें घर बांदना आनी तो स्टेडियम ही प्रायोरिटीन सगळ्यांनी काम करून करपाक जाय. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. मडगांव बड्डे वाठारांत एका घरात चलपी बेकायदेशीर ड्रग्स वेव्हाराचो फातोडा पुलिशेन पर्दाफाश केलो. ह्या घरांतल्यान पुलिशेन वट्ट 1.10 लाख रुपयांचो गांजा जप्त केला. तशेंच 1,05,000 आनी एअर गन पुलिशेन जप्त केला. ह्या प्रकरणांतलो मुखेल दुबावीत आरोपी तेहरान उर्फ टेरेन्स फर्नांडीस हांणी फुजो काडल्या. पुलिशेन सोमारा सांजे धाड घाल्ली. पुलिशेन हे विशीं गुन्यांव नोंद केला. हे प्रकरणाचो फुडलो तपास सुरू आशिल्ल्याचें दक्षिण गोंय पुलीस अधीक्षक
टिकम सिंग वर्मा हांणी सांगलें. रिलायबल इन्फॉर्मेशन थी कि एक आदमी जो है वो गांजा की डीलिंग करता है, तो उस पर एक टीम बनी और रिलायबल इन्फॉर्मेशन के ऊपर उसके घर में रेड की गई. तो उसके घर पर हमको 1 किलोग्राम से ज़्यादा गांजा मिला. उसके अलावा 3 वेइंग मशीन मिली एंड पैकेजिंग मटेरियल मिला है और एक एयर गन मिली है और उसके अलावा थोड़ा सा कैश मिला है. तो वो हमने सीज किया है और वो बंदा जो है वो अभी फरार है. तो टीम्स आर आफ्टर हिम टू कैच. ये एक NDPS का कल केस हुआ है. और क्या कुछ चेन स्नैचिंग को कोई किसी को पकड़ा? मायनाकुत्री में एक चेन स्नैचिंग का इंसिडेंट रिपोर्ट हुआ था. तो उसमें जैसे ही रिपोर्ट हुआ वी इमीडिएटली रजिस्टर्ड एन FIR एंड फॉर्म टीम्स, जिसके तहत हमने उसको विद इन 2 days ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ दैट ऑफेंस और गेटिंग दैट इन्फॉर्मेशन वी एप्रीहेंडेड. जो बंदा था इन्वॉल्व उसको अप्रीहेंड किया और उसके पास से हमने इंटायर जो गोल्ड चेन है वो रिकवर की. तो ये बहुत ही फास्ट स्विफ्ट एक्शन लिया गया मैनाकुत्री में. गोंयांत ड्रग्सांचो वेपार आनी गुंडांच्यो गँग कार्यरत ना अशें स्टेटमेंट करपी पुलीस महासंचालकाचें विधान एकदम चुकीचें आसा. आयज गोंयच्या शारां सयत गांवगिऱ्या वाठारांनी लेगीत ड्रग्स पावल्यात. देखून भिवपाची गरज आसा अशें गोवा फॉरवर्डाचो मुखेली विजय सरदेसायाचें म्हणणें. तशेंच सरकारान तात्काळ पावलां उबारलीं ना जाल्यार फुडले पिळगेचें भविश्य धोक्यांत वचपाची शक्यताय आसा अशी भिरांतूय विजयान उक्तायली. DGP काल सांगला की गोंयांत गँग्स ना, गोंयांत ड्रगाचें तशें हें ना, ऑर्गनायज स्ट्रक्चर ना. पूण जे भशेन ड्रग यूज जाता आनी जे भशेन गांवांनी ड्रग्स पावल्या म्हाका दिसता एक भिरांकूळ सिच्युएशन आहा. खरोच भिवपाची गरज आसा वेन इट कम्स टू ड्रग्स. आनी ताजे खातीर सरकार जर एक्शन घेता जेन्युइनली विदाउट कॉम्प्रमायझींग लिटल जाल्यार ही एक्शन वेलकम आहा. म्हाका दिसता गोंयांत हाजे पयलीं तेलंगणाचे पुलीस येवन तांणी गोंयांत ड्रग्स हाडयल्ली आहा. एंटी नॅर्कोटिक्स ब्युरो एंड एंटी नॅर्कोटिक्स सेल हे प्रोएक्टीव जावपाची गरज आहा. आनी तें जर जालें जाल्यार म्हाका दिसता गोंयचे फुडले पिळगेक बऱ्याक पडटलें. गोमंतक दिसाळ्यान 2 दिसां पयलीं दिल्ल्या मंत्री रमेश तवडकर हांच्या संदर्भातल्या बातमेची दखल घेत काँग्रेस फुडारी गिरीश चोडणकरान सरकाराचेर फोग काडलो. मंत्री तवडकराक तांकां दिल्ल्या खात्यांनी दम दिसना काय दाम म्हणून गिरीश चोडणकरान प्रस्न उपरासला. तशेंच मंत्री तवडकार हांचे ह्या भुमिकेक लागून सरकारांतलो भ्रष्टाचारूय उक्ताडार आयिल्ल्याचो आरोप गिरीशान केलो. पळयात पुराय बातमी. मंत्रीपद मेळूनय रमेश तवडकार समाधानी नाशिल्ल्याचे आयकपाक येता. ताका प्रमोद सावंताच्या मंत्रिमंडळात ज्येष्ठते प्रमाण खाती जाय आशिल्ली पूण ताका ती मेळूंक नाशिल्ल्यान तवडकार चाळवला खंय. हालींच 2 दिसां पयलीं जाल्ले बसकेतूय तवडकार मंत्रीपदाचो राजिनामो घेवन आयिल्ल्याची गजाल कानार पडल्या. रमेश तवडकराचे हे भुमिके उपरांत काँग्रेस फुडारी गिरीश चोडणकरान तवडकार आनी भाजपा सरकाराचेर खर टिका केल्या. तवडकराचे भुमिके उपरांत अशें दिसून येता मंत्रीपदां पयशे खावपा खातीर जाय काय कामां करपा खातीर जाय म्हणून गिरीश विचारता. आयकात गिरीशाचें म्हणणें. BJPचो नवीन मिनिस्टर रमेश तवडकर हाजो जो काल तांच्या मिटिंगेक एक स्टेटमेंट केलो तो आयज वेगळ्या वेगळ्या मिडियाचेर आयिल्लो आसा. तो पळोवन परत एकदां BJP सरकार आनी BJP सरकारांतले मुख्यमंत्री धरून सगळे मंत्री कितले करप्ट आसा हें सिद्ध जाता. त्या स्टेटमेंटाक रमेश तवडकर म्हणटा खंय की जे पोर्टफोलियो ताका मेळ्ळ्याक तितून भितर कांयच दम ना म्हणून. सो ताका म्हणपाचें आशिल्लें की तितून दाम ना म्हणून. म्हणजे हे सगळे गजाल चल्ल्या त्यो पयशांच्यो. तो म्हणटा स्पोर्ट्स डिपार्टमेंटाक खंय सगळें रीण आसा. हे जो पोर्टफोलियो कसले आसल्यार जो काम करपी आसता ताका ट्रायबल पोर्टफोलियो यूज करून ट्रायबलाचें वेलफेअर पळोवपाक जातालें. आयज युथाक कनेक्ट करपाक आनी युथाचो डेव्हलपमेंट करपाक एक वेगळें विजन घेवन काम करपाक शकताले. जो स्पोर्ट्स आनी युथ अफेर्स पोर्टफोलियो आसा. तिसरो आसा आर्ट एंड कल्चर. सो पोर्टफोलियो फक्त हे खावपा खातीर जाय हांकां काय काम करपा खातीर जाय हो एक परत एकदां गोंयकारां मुखार स्पश्ट जाता की हो BJP गव्हर्मेंट आनी BJP गव्हर्मेंटाचो मुख्यमंत्री धरून सगळे मंत्री हे सामके
करप्ट म्हणून परत एकदा रमेश तवडकराचे हेजेर सिद्ध जालां आनी ते स्टेटमेंट करता आसतना तो तांकां धमकी दिता की आपूण वेळ पडल्यार राजीनामा दितलो म्हणून. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. महाराष्ट्रात गेल्लो ओमकार हत्ती परतून गोंयांत पावला खंय? महाराष्ट्राच्या नेतार्डे वाठारांतल्यान हत्तीच्या कळपांतल्यान ताटातूट जावन गोंयांत पाविल्लो ओमकार हत्ती परत आपल्या मूळ सुवातेर गेल्ल्याचें आयकुपाक येता. मात सोमारा रातीं परतून गोंयच्या शिमे भितर सरिल्ल्याचें आयकुपाक येता. ह्या हत्तीन पेडणेच्या फकीरपाटो तोरशा वाठारांत येवन कळीची नासधूस केली. ताका लागून सध्या लोकां मदीं भंय पातळ्ळा. रान खात्यान बेगोबेग ह्या हत्तीचो बंदोबस्त करचो अशी मागणी थळाव्यांनी केल्या. चार दिसांपासून हत्ती ह्या एरियेत धुमाकूळ घालीत आहा आणि तो महाराष्ट्रासून त्याच्या जंगलातसून तो हांगासर भरकटलेलो आहा आणि तो वयाने ल्हान असल्या कारणान तितको उपद्रवी ना तो अशें गेल्या 3-4 दिसांपासून दिश्टी पडलें. हे आमचे सुदैव म्हणटा. तोच जर हत्ती जर मोठो आसलेलो तर तो ह्या एरियेत धुमाकूळ घालूंक शकता. हे जे विकासाची कामां चलत आहा सगळ्याक महाराष्ट्रात म्हणा गोंयांत म्हणा ताका लागून ऑफकोर्स रानां कमी जाल्लीं आहा आणि तेचेच हे परिणाम आहा. हे जशे महाराष्ट्रात दिश्टी पडटा तशें आमच्या गोंयांतय तशें दिश्टी पडटा. पूण हो हत्ती जो आहा तो महाराष्ट्रासून येतलो आहा. म्हणून थंय कितें तरी भयंकर आनी जाल्ली आहा. ताकाच लागून तो कळपासून सुटलेलो आहा. हे जो हत्ती जो आहा तो ट्रेंड हे हाडून काम करपी हाडून तांकां त्या योग्य माध्यमातून हत्ती आसता ताका घेवन एक हत्ती येता. आमी पळयता खूब कडेन असो हत्ती वस्ती जे लोक ते ट्रेन हत्ती घेवन येता आणि त्या हत्तीन तो ताका घेवन वयता. तसो तो हत्ती हांगासून तेंच्यांनी व्हरचो नाजाल्यार तो हत्ती महाराष्ट्रात ते लोक घेवचे ना आणि परत परत हो हत्ती असो येत रावतलो. आतां आमचे ह्या परिसरांतले 3-4 गांवांतले म्हणजे फकीरपाटो म्हणा, धनगरवाडो म्हणा, कडशी म्हणा, सकराळ म्हणा तसेच तोरशा हे लोक एकदम भियाल्ले आहा की जर तो लोकवस्ती आता येवपाची शक्यता आहा. तो जर तसो लोकवस्ती येत तर आमची खूप हानी जावंक शकता एक वेळ. ती जावची न्हू म्हण माझी कळकळींची विनंती आहा सरकारा कडेन की ताबडतोब हो हायवे कडेन पावल्लो आहा तिच्या वरसून तो केन्नाय प्रवेश करूंक शकता. ताका ह्या विनंतीसून ह्या हेतूसून माझी विनंती करता हांव की ताबडतोब वेळ न दवरता त्या जनावरांक रावपाक जागा असली ती जागा आज काही कारणांक लागून जागा सपाटीकरण चल्लेलं आसा. मोठ्या प्रमाणात कॉन्क्रिटीकरण चल्लेलं आसा. त्यामुळे ही जनावरां माणसाच्या गावांनी घुसपाचे प्रयत्न करतात कारण तांकां रावपाक सुवात नसल्यामुळे. तरी गव्हर्मेंटान हेंची एक तरतूद करपाची की रिजर्व फॉरेस्ट आसा त्या फॉरेस्टात व्हरून तांकां तैनात करपाची गरज आसा. आणि ह्यो जो हत्ती आसा ह्यो दोडामार्ग तालुक्यातून आमच्या गोंयांत येयल्लो आसा. कारण हेच्या पयलीं तेणी मोर्लेगिरी एका मनशाक चिरडलेलो आसा आणि ह्याच हत्तीन ह्या हत्तीचे वय आसा 10 वर्सां आणि तो एकदा जर उद्रेक जालो तेतून तर तो कोणाक आयकना. अशी धोक्याची पातळीचेर ह्यो चल्लेलो हत्ती आसा. जरी तेणे आता 2-4 दिवसाक आमकां कांय त्रास केलो नासत तर हेच्या फुडें आमी कांय सांगूं शकना. दिशेन आपली पावलां टेल्लेली आसात. योग्य दिशेन ते बंदोबस्त करतात. ते आता 4 दीस फॉरेस्ट माणसां सगळीं आसात आणि स्थानिक लोक तांकां सहकार्य करतात. जस्ट हायवेक टेकोन आसा आणि हायवेच्या बाजूक सगळे गांव आसात बारीक सारीक. ह्यो जर खंय घुसात तर गांवांत जाल्यार मनुश्य हानी जावं शकता, नुकसान जावं शकता. हेचेर आजच्या दिसा भितर हेचेर तोडगो काडपाची गरज आसा की तो कशा पद्दतीन आमी ताका बंदोबस्त करतले असो. अनमोड घाटाच्या गोंय शिमेवयल्यान अवजड वाहनांच्या येरादारीचेर बंदी घाल्ल्यान गोंय तशेंच कर्नाटक राज्यांतल्या ट्रक असोसिएशनाच्या वांगड्यांनी नाराजी उक्तायल्या. मडगांव जिल्लोधिकाऱ्यान अनमोड घाट रस्त्यावयल्यान फकत 6 टायरांच्या गाडयांक सोडपाचो आदेश दिला. आमच्या गाडयांचेर घाल्ली बंदी काडची नाजाल्यार 20 तारखेर रस्ता रोको आंदोलन करतले म्हणून ट्रक असोसिएशनाच्या वांगड्यांनी शिटकावणी दिल्या. अनमोड घाटाच्या गोंय शिमेचेर रस्तो कोसळून 2.5 म्हयने जाले. मात कामाक सुरवात जावंक नाशिल्ल्यान ट्रक असोसिएशनचे वांगडी तशेंच लोकांनी रस्त्याच्या दुसरे वटेन येरादारी सुरू करची म्हणून मडगांव जिल्लोधिकाऱ्या कडेन मागणी केल्ली. देखून सुरक्षेचे नदरेन उपाययोजन केले उपरांत बेगीनूच गाडयांची येरादारी सुरू करपाचें आश्वासन जिल्लोधिकाऱ्यान दिल्लें. उपरांत 12 तारखेर जिल्लोधिकाऱ्यान अनमोड घाट रस्त्यावयल्यान फकत 6 टायरांच्या गाडयांक सोडपाचो आदेश दिल्ल्यान 6 परस चड टायर आशिल्ल्या वाहन चालकांनी नाराजी उक्तायली. मंगळारा गोंय तशेंच कर्नाटक
कर्नाटक राज्यातल्या वेगवेगळ्या ट्रक असोसिएशनाच्या वांगड्यांनी एकठांय येवन आपल्याचेर अन्याय जाल्ल्याचें सांगलें. तशेंच आमच्या गाडयांचेर घातिल्ली बंदी काडची म्हूण मागणी केल्या. बंदी काडली ना जाल्यार 20 तारखेर रस्तो कोसळिल्ल्या सुवातेर येवन रस्ता रोको आंदोलन करपाची शिटकावणी ट्रक असोसिएशनाच्या वांगड्यांनी दिल्या. अनमोड घाटातील गोवा हद्दीत या ठिकाणी 2 महिन्यापूर्वी रस्ता कोसळल्यानंतर बंद केला होता. त्याच्यानंतर 12 तारखेला सगळ्यांनी चालू करायचं म्हणून मागणी केली होती. खास करून हेवी व्हेकलवाल्यांनी चालू केले. 10 टायरहून अधिक वाहनधारक जे गाड्या आहेत त्यांनी चालू करण्याची मागणी केली होती. तर 12 तारखेला साऊथ गोवा कलेक्टरने एक इकडे लेटर इश्यू केले की फक्त 10 टायर सोडून इतर कमी म्हणजे 6 टायरच्या गाड्यांना ते मात्र चालू म्हणून इकडे हे दिलेलं आहे, कॉपी दिलेली आहे. परंतु जे बाकीच्या गाड्यांना बंद केल्यामुळे त्यांच्यावर अन्याय झालाय. त्यामुळे आज या ठिकाणी लॉरी असोसिएशनचे विविध लॉरी असोसिएशनचे जे 10 टायर व त्याहून अधिक लॉरी असोसिएशनवाले इकडे जमून इकडे सगळ्यांना मीडियाला तसेच कलेक्टरला सांगू इच्छितात की जर 20 तारखेपर्यंत जर इकडे सगळ्या गाड्यांना जर चालू करून दिलं नाही तर 20 तारखेला या ठिकाणी येऊन सगळेजण रस्ता रोको करणार आहे. त्याला लागून त्यांची सगळ्यांची मागणी आहे की लवकरात लवकर यावर तोडगा करून चालू करण्याची त्यांनी मागणी केलेली आहे. कर्नाटकचे आणि गोव्याचे दोन्ही यातले सगळे जितले गाडी येवचे भायले गाडी फक्त कर्नाटक म्हणून न्ही, जितले ऑल ओव्हर इंडियाचे गाडी जे येतात म्हणजे जीजे जावन आरजे जावन के जावन एपी जावन टीएन जावन सगळे गोयचे म्हणजे असोसिएशना वांगडा म्हणजे गोयच्या लोकां खातीर त्यांचे सगळे जण उभे आसा. ते फायदे फक्त एकट्याचेच न्ही, बाकी सगळ्यांचे सगळ्या गाडीकारांचे मुद्दा आसा. गाडीकारांचो मुद्दा खंयचे एक स्टेटीचो मुद्दो न्ही, सगळ्या गाडीकारांचो मुद्दो. आतां प्रोसेस करून आतां आमी कलेक्टरा वचून आतां मेळटले फाल्यां नाजाल्यार आयज आमी कलेक्टरा मेळटले मेळून ताका हांगची परिस्थिती आनी जे कितें आहा ते तांकां सांगतलें की कलेक्टर येवन पळयला काय परत येवन सर्वे केला काय खबर ना की आमी आतां जितले आतां येवन गेला तितलें काम तसोच कांय चेंजीस कांयच ना. तर आतां कलेक्टरा आमी लेटर दितले आनी तेजे उपाय जर कलेक्टरान जर तो टायम दिता आनी जर हे मागता तर आमकां फुडली कारवाई ते अशेंच तरेन स्ट्रायक करून आमकां बसोवन धरना दिवन आमचे म्हणजे मागणे हे करून घेवचे पडटा. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. बेतोडा पंचायत वाठारांतल्या बोंडबाग आणि फोणेच्या दुर्गाबाट वाठारामदीं आशिल्ल्या शिमेचेर कोयराचो व्हडलो प्रस्न उपरासला. प्लास्टीक पिशव्यांनी हाडून कोयर उडोवपाच्या प्रकारांनी दुप्पेटीन वाड जाल्या. मजगतीं कोयराच्या ह्या राशीक लागून रानटी गव्यांचो आनी भटक्या सुण्यांचो वावरूय बरोच वाडला. हाचे आदीं गवे रेड्याच्या हल्ल्यात एक बायल आनी भटक्या सुण्यांच्या हल्ल्यात एके सांत चलयेक आपलो जीव वगडावचो पडलो. देखून बेगोबेग हो प्रस्न सुटावो करपा खातीर ह्या वाठारांत सीसीटीव्ही कॅमेरा बसोवन लक्ष दवरपाची मागणी थळाव्यांनी केल्या. यहाँ बोनबाग में ही रहता हूँ. हमारा एक कचड़े का इधर डैम लगाता है जो बोनबाग का और फोंडा म्यूनसिपाल्टी का बॉर्डर है, जिसमें बहुत सारे लोग कचड़ा डालते हैं जिससे कुत्ता लोग भी आता है खाता है और रास्ते में चलने वाले लोगों को भी बहुत प्रॉब्लम होता है, जिसके लिए एक साल में इधर 2 एक्सीडेंट भी हो गया है, 2 लोग मरा भी है. तो इसमें म्यूनसिपाल्टी को भी प्लस थोड़ा पंचायत को और लोगों को भी समझना होगा जिससे कि ये एक्सीडेंट ना हो. बोंडबाग गांवांत म्युन्सिपाल्टी आनी बोंडबाग पंचायतीची बावंड्री बेतोडा पंचायतीची बावंड्री आहा पळय न्हू, तर मदीं ते कचरो रस्त्यार उडयता लोक. पूण तेजे म्युन्सिपाल्टीन कितें तरी उपाय काडपाक जाय, कारण थंय कचरो उडयचो न्हू असो ग्रामस्थांनी कोणी उडयचो न्हू. कारण थंय कचरो उडयले नंतर एक तर गवे रेडे आसा आनी कुत्रे जमतात आनी बाकी जनावरां. पूण ते बाकी जनावरां येता पूण कितें जाता मागीर लोकांक त्रास जाता. पाजक आनी हे गेल्ले 8 म्हयने भितर पयलू आमचे पंचायत एरियेचे एक बायलेक तिणें गव्हर्नमेंटांनी हल्लो करून ती एक मरण पावल्ली आसा. आनी दुसरी म्युन्सिपाल्टीची एरियेची ताजे सकयल आसा म्युन्सिपाल्टी एरिया, ताजे सकयल एक ल्हान भुरग्याक कुत्र्यान हल्लो करून त्या भुरग्याचो बळी गेल्लो आसा. कारण हेची दखल घेवन म्युन्सिपाल्टीन ताका थंय एक सीसीटीव्ही कॅमेरा बसोवपाचो आनी ताजी एक सेक्युरिटी दवरपाचो थंय आनी थंय कितें तरी उपाय काडपाक जाय. कारण ना जाल्यार हें अशेंच घडत जातलें, कोणाचो बळी वसत हो हिशोब ना. म्हणून हांव सरकारा कडेन सुद्दां रिक्वेस्ट करता, म्युन्सिपाल्टीची मिनिस्टरा कडेन सुद्दां कितले गोंया पर ताका थंय ते कितें तरी उपाय करपाक लाया म्युन्सिपाल्टी. राज्यांत कांय दीस जाले पावसाचो नेट सुरू आसा. 16 ते 18 सप्टेंबर हे 3 दीस येल्लो अलर्ट आसतलो असो अदमास हवामान खात्यान जारी केला. ह्या दिसांनी नेटाचो पावस पडपाची शक्यताय हवामान खात्यान उक्तायल्या. फातोडेच्या हाऊसिंग बोर्ड वाठारांतल्या नागरिकांनी फातोडेचो आमदार विजय सरदेसायाची भेट घेवन तांच्या वाठारांतले प्रस्न मांडले. अदानी कंपनीन गॅसीची पायपलायन घालतना रस्ते खणून दवरल्यात.
तेच बरोबर लायटीच्या केबल्सांचे लुकसाण केल्ल्यान कांय लोकांची वीज पुरवण बंद जाल्या तेन्ना आमदारान लक्ष घालचें अशी मागणी थळाव्यांनी केल्ली. बेगोबेग रस्ते आनी वीज पुरवण सुरळीत करची असो आदेश आमदार विजय सरदेसायान संबंदीत अधिकाऱ्यांक दिला. अडानीन गॅस पायपलायनी घाल्या मडगांव फातोर्डा मतदारसंघात आनी हावजींग बोर्डान. आतां हे पर्टिक्युलर केसीन हावजींग बोर्डान अडानीचे गॅस पायपलायन घालतना तांची इलेक्ट्रिकल केबलिंग जे आहा ते कट केलां आनी ते म्हणटा डिपार्टमेंटा कडेन फॉलोअप कर. डिपार्टमेंटा कडेन कशें फॉलोअप जातलें? तुमी कट केला तुमी रिपेर करून दिवंक जाय. सो तांकां सांगलां हांवें तुमी करून रिपेर दिया म्हणून. आनी ताचे तो इंदालकर म्हणून ताचे कडेन उलयलो. आनी इश्यू कितें आशिल्लो आज इश्यूज बेसिकली एक अशें जाता की गोंयांत नोकऱ्यां खातीर व्हडलो इश्यू जाल्लो आसा. दुसरें म्हणल्यार की ज्या आमच्या म्युनिसिपालिटी नाजाल्यार कोण ते सर्विसीस दिवंक जाय हे लोक टायम बाउंड कोणाकूच आदार करनात. टायम बाउंड आदार जायना म्हणून गोंयांत टायम बाउंड डिलिव्हरी ऑफ सर्विसीस म्हणटी जायना. सरकार कितेंय सांगू एक खरी खबर आहा की सरकाराच्या डिपार्टमेंटांनी लोक काम करीत नात आनी ताजे खातीर लोकांक त्रास जाता. म्हणून आमी तांचे फॉलोअप करपा खातीर फोन मारचे पडटा. ही फायल खंय पावली, हें कितें जालें, खंय पावला. हाजे खातीर हांव मागतां की सरकारान दर रिव्यू करतात वो मंत्र्याचे रिव्यू करतात. टायम बाउंड डिलिव्हरी म्हणल्यार जंय एप्लिकेशन तुवें दिलें सगळें जर तें क्लियर आहा जाल्यार ताका रिजेक्शन दिवचें ना जाल्यार ताजें एक्सेप्टन्स दिवचें तें विदीन टायम मेळूंक जाय. हे टायम बाउंड म्हणटा गोंयांत जायत ना. पालडे स्पोर्ट्स क्लबान बातोरा युनायटेड क्लबाक 6-2 गोलान हारोवन कुंबोर्डा स्पोर्ट्स क्लबान आयोजीत केल्ले फुटबॉल सर्तीचे फुडले फेरयेत प्रवेश केलो. ही मॅच कुडतरेच्या सेंट आलेक्स चर्चीच्या खेळा मैदानाचेर जाली. निकान पयलो गोल करून पालडे स्पोर्ट्स क्लबाक 1-0 अशी आघाडी मेळोवन दिली. उपरांत रॉयान गोल करून बातोरा युनायटेडाक 1-1 अशी बराबरी करून दिली. कांय वेळा भितर निकान आपलो दुसरो गोल करून पालडे स्पोर्ट्स क्लबाक 2-1 अशी आघाडी मेळोवन दिली. जाल्यार फिंजेन आनीक एक गोल करून पालडे स्पोर्ट्स क्लबाची आघाडी 3-0 गोलान वाडयली. दुसऱ्या अर्धात एडमनान बातोरा युनायटेड क्लबा वतीन दुसरो गोल केलो. 40व्या मिनटाक निकान हॅट्रिक करीत पालडे स्पोर्ट्स क्लबाच्या आघाडीत 4-2 अशी भर घाली. उपरांत गॉडविनान आनीक 2 गोल करीत पालडे स्पोर्ट्स क्लबाक 6-2 गोलान जैत मेळोवन दिली. हांव बातोरा युनायटेडा खेळटा. हांव मॅसेज दिवपाक येता सगळे आमगे मुखार फुटबॉल सगळ्या भुरग्यांनी आमगे वयर वयची हेच सांगता. मांद्रे अल्काणे वाठारांतली पारंपारीक झरीची उदका स्रोत खात्या वतीन उदरगत करून ताचें उदक थळाव्या शेतकाऱ्यांक मेळचें हे खातीर यत्न करतले अशें आश्वासन मांद्रेचो आमदार जी तारोलकारान दिलें. मंगळारा उदका स्रोत खात्याचे अधिकाऱ्या सयत थळाव्या पंचाक घेवन आमदारान झरीची पळोवणी केली. उपरांत आमदार उलयलो. लास्ट विकान आमची काडाची मिटींग, काडा कमिटीची मिटींग असली सेक्रेटरीएट तेन्ना आमचे ऑनरेबल WRD मिनिस्टर असले आनी त्या टायमाचेर वेरियस इश्यूज म्हणजे काडा खंय खंय लागल्यात, खंय खंय आसूंक जायना वा चुकोवन लागल्यात किंवा खंय खंय वॉटर बॉडीज आहात आनी वॉटर बॉडीज जे युटिलायज जातले प्रत्येक गांवांक तेचेर डिस्कशन जातलें. तेन्ना हांवें तो प्रपोजल हांगासर अल्काण्यातलो मांडलेलो की हांगासर एक डॅम, बारीकसो डॅम आहा म्हणजे सगळ्या चडशे उदीक स्टोर जातलें. म्हाका दिसता ह्यो डॅम 30 वर्सां पयलीं बांदलेलो. ही प्रायवेट प्रॉपर्टी, देशप्रभूंची प्रॉपर्टी आनी उदीक हांगासर इतले स्टोर जाता आनी वॉटर बॉडी इतली आहा म्हणजे झरी जितले आहात ते उदीक थंय स्टोर जाता. आनी जर म्हाका दिसता हे सगळें जर आमी डिसिल्टींग जर करीत जाल्यार आख्खे मांद्रे गांवांत जे शेतकरी आहात ते शेतकऱ्यांक शेतांनी डायवर्ट जर उदीक करीत जाल्यार तांकां चडसो बेनिफीट जातलो. आमी पळयतात की शेतकरी पावसाच्या दिसांनी शेत लायतात आनी मागीर पडींग जमनी उरतात आनी दुसरे क्रॉप्स काडपाक तांकां उदकाचो प्रॉब्लम जाता, बांय सुकतात आनी वेरियस इश्यूज जातात उदका खातीर आनी शेतकरी आमचे शेता कडल्यान पयस वचत आहात. ताका लागून आमचो इतलोच प्रयत्न आहा की हे उदीक आहा ते सगळे शेतांनी म्हणजे आमचो मारुती टेंपल बीन ते मळें आहा थंयसर त्या सायडीन उदीक कशें वयतले आनी कशें तांकां उदकाचें प्रोविजन करून दितले. ताका लागून आयज इन्स्पेक्शन आसलें WRD ऑफिसरां वांगडा. ऑनरेबल मिनिस्टरान ऑलरेडी सांगलां की इमिजिएटली इन्स्पेक्शन करा आनी इन्स्पेक्शन करून उदीक कशें शेतकऱ्यांक मेळटलें आनी कशें तांकां प्रोविजन करूंक मेळटलें ते एक रिपोर्ट तयार करता. त्या प्रमाणे आयज आमी हांगासर येयले.
कोलवा मुंगूल वाठारांत फाटल्या दिसांनी जाल्ले गँग वॉर प्रकरणात फातोडा पुलिशेन आनी एका दुबाविताक अटक केल्या. राजेश हेल्मा अशें अटक केल्ल्या दुबाविताचें नांव जावन आसा. तशेंच ह्या प्रकरणांतलो मुखेल दुबावीत अमोग नायकाचो अटकपूर्व जामीन अर्ज मडगांव सत्र न्यायालयान भायर आयलो. अमोग नायक हाणें अटकपूर्व जामिना खातीर अर्ज केल्लो. मुंगूल गँग वॉर प्रकरणांत आतां मेरेन वट्ट 25 जाणांक अटक केल्ल्याचें कळटा. बारा ऑगस्टाक सकाळ फुडें मुंगूल हांगा एक गाडयेचेर हल्लो जालो. 3 युवकाचेर हल्लो जालो. तातूंत भितर गन फायरय जाल्लें. आनीक ह्या प्रकरणाक भितर आतां पर्यंत फातोड्डा पुलिसांनी 25 जाणांक अटक केल्ली. 25वो जो आसा तो राजेश हेल्मा म्हूण ताका फातोड्डा पुलिसांनी काल अटक केल्या. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाणे फाटलो 1 म्हयनो हो राजेश हेल्मा आशिल्लो तो पुलिसांक हाताक सांपडनाशिल्लो. पूण पुलिसांनी ताजें जें नेटवर्कींग आशिल्लें तें नेटवर्क जे इलिगल धंद्याचें नेटवर्क आसा तें ताजेर घालो. ताजेर थंय तांकां म्हणजे ताका धरपाक चालू केलें. आनी ताजे नंतर राजेश हेल्मा जो आसा तो पुलिसांक एकदांचो मेळ्ळो जो आपलो धंद्याचेर आड येता. हाका लागून राजेश हेल्मा जो आयिल्लो गोंयाक तो गोंया पुलिसाच्या तावडीक सांपडलो आनी काल ताका फातोड्डा पुलिसांनी अटक केली. ह्या हातूंत भितर सद्याक राजेश हेल्मा जो आशिल्लो तो आंध्रा आपल्या मूळ गांवाक वचून राविल्लो. 1 आठवडो पयलीं पुलिसांनी ताजो भाव ताजो इन्वॉल्वमेंट ह्या गँग वॉराक आशिल्लो तो म्हणजे प्रकाश हेल्मा हाका अटक केल्ली. आनी आतां राजेश हेल्माक तांणी काल अटक केल्ली आसा. राजेश हेल्मान एंटिसिपेटरी बेलीकय एप्लाय केल्ली पूण ताणें आज जी एंटिसिपेटरी बेल आसा ती आपली विड्रॉ केली. इतली मजगतीक आनी एक जो प्रायम एक्यूज आसा तो म्हणजे अमोग नायक ह्या हातूंत जो सद्याक फरार आसा. ताणें एंटिसिपेटरी बेलीक एप्लाय केल्ले आनी सेशन कोर्टान आज ताजी एंटिसिपेटरी बेल आसा ती डिसमीस केल्ली आसा. आनी आतां फातोड्डा पुलीस ताका परत सर्च ताजो चालू आसा. गोमंतक टीव्ही खातीर मडगांवच्यान हांव गौरंग प्रभू उलयतां. गोमंतक टुडे हे बुलेटिन हांगाच सोंपता. हांव सुमिता तुमचो निरोप घेता. आनीकूय खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. This is my life. मेरी मजबूरी ये है कि मुझे रोज सेट पे आना पड़ता है और विद पारुल यूनिवर्सिटीज ऑनलाइन प्रोग्राम यू कैन स्टडी एनी टाइम एनीवेयर. हांव गोमंतक वाचतां. गोमंतकाची आक्रमक भुमिका गोंयकारपण राखपा खातीर हाचे खातीरच गोमंतक वाचपाची गरज आहा. हांव वाचतां, तुमीय बी वाचात. आमचो गोमंतक मराठी पेपर बरी सारकी गुड फेर न्यूज दियत